गोयचे डोंगर गोय कोणाचे गोय कोणाचे वी वॉन्ट आमचं डोंगर सगळं कापून सगळं काबार करून ठेवला आणि कारणातून ना सगळे काढले ते आमचे सगळे आणि आमच्या गावाला कोणाकूच आमकां कांयच सांगोंक ना कितें आनी आमकां ना सांगता शिवाय युनिवर्सिटी काडून धक्का दिली आनी आमकां आमची 4 वर्सां सुमार आमची कुळां आसा कुळाकूय आमकां कांयच सांगोंक ना आमी कितें करपाचें आमी सरकार हो कसलो हो सरकार हो आमकां गोंयकारांक आमकां गरिबांक आमकां रस्त्यार उडोवपाक सोदता आसलेली की आयज एक डिसिजन जातलें त्या अपेक्षेन सगळीं जाणां येयल्लेली आयज बट काही डॉक्युमेंट्स जे तांकां मेळ्ळ्या तांकां आनीक टायम जाय डिस्कशन करपाक तांची जी 3 मेंबर्स कमिटी आसा तांच्यांनी आमचे कडेन टायम मागला आनी एश्युरन्स दिला की वेनसडे थर्सडे म्हटल्यार हे मिनिट्स अपलोड करतले आमी तांकां विचारलें की आयचे मिनिट्स तरी आमकां सांगात बट ते सांगपाक तयार ना कित्याक जो पर्यंत चेअरमॅनाची सायन जायना तो पर्यंत आपूण डिस्क्लोज करूं शकना सो आमी तांकां 1-2 दिसां भितर मिनिट्स अपलोड कर म्हटल्यार ते मिनिट्स अपलोड केल्या नंतर तेंची आनी एक मिटींग जातली सो होपफुली आमी जे फॅक्ट्स आनी डिटेल्स दिल्या ताचेर डिसिजन आमच्या फेवरान येवंक जाय अशें आमकां दिसता बट हॅविंग सेड दॅट आमी खंयसरूच आमच्या आंदोलनाची जी ग्रेविटी आसा ती कमी करचे ना आनी जशें आतां आमचे आजीन सांगलें किंवा डॉक्टर सपनिलान सांगलें की अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आमी रिक्वेस्ट करता आनी उलो मारता हें आतां आंदोलन कारापुरकारांचें रावूंक ना हें गोंयचें आंदोलन जालां सो तुमी हितून सहभागी जायात आनी खरी क्रांती आयज गोंयांक जाय पळय ती खरी क्रांती कितें तें सरकाराक दाखोवन दिवया हांव मिडिया लागीं मागता की तुमी सकाळच्यान आमकां सपोर्ट केल्या त्या बद्दल खरेंच तुमचे धन्यवाद आताच आम्ही डायरेक्टर ऑफ एन्व्हायरमेंट सचिन देसाई यांच्याकडे फुल मिटिंग सोंपल्यानंतर डिस्कशन झाले आणि त्यांच्यानी आमचे सगळे पॉईंट्स डिस्कस केला म्हणून असे सांगले त्यांच्यानी पण डेफिनेट आन्सर आमकां काय त्यांच्यानी दिवंक ना ते म्हणूंक लागले आमचे खूपशे इश्यूज त्यांच्यानी डिस्कस केला ऑन लेंथ त्यांच्यानी सगळे इश्यूज डिस्कस केला म्हटले पण थोडे इश्यूज ते म्हणटा की अजून तेजे डिस्कशन जावंक जाय म्हणटा सो आमी म्हटलं अशें कशें तुमी करता बिकॉज लोक सकाळच्यान हांगासर इतलो त्रास करून हांगासर बसता आमी इतली बायलां सगळीं गांवांतसून आपल्या ल्हान भुरग्यांक सोडून हांगासर बसता सो कितें तरी तुमी एक टेम्पररी इंटरीम ऑर्डर तेंच्यांनी पास करूंक जाय आसली आयच्या दिसाक पण तेंच्यांनी आमकां कांयच अशें पॉझिटिव्ह जावं कितें आसा डिस्कशनचे पॉयंट्स असले ते कांयच सांगलेले ना आमी तांकां एक फायनली सांगलें की तुमी जे 24 तासाच्या भितून मिटिंगचे मिनिट्स आसा ते तेंच्या वेबसायटीचेर तेंच्यांनी अपलोड करूंक जाय सो आमकां नेक्स्ट कोर्स ऑफ जे एक्शन आसा ती घेवपाक मेळटली सो ह्या पॉयंटाचेर एक मातशें एग्रीमेंट जाल्लेलें आसा की तेणी फाल्यां म्हटल्यार मिटिंगचे मिनिट्स अपलोड करतले म्हणून आनी सेकेंडली तेंच्या दिसता बेगीनूच दुसरे जे पॉयंट्स आसा तेजेर ते पॉयंट्स आसा तेजेर डिस्कशन ते घेतले म्हणून सांगता पण एक गजाल हांव सांगपाक सोदता सरकाराक आनी ही जी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जी आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी बाकीचे जे मिनिस्टर जे इनवॉल्व आसा तांकां सांगपाक सोदता जे 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 अधिकारी जे इनवॉल्व आसा ह्या हितून जे तुमकां तुमची प्रेशरा खातीर जे लोकांक न्याय दिवपाक वेळ काडटा की हे आंदोलन एक दुसऱ्या स्टेजीचेर पावलेलें आसा आनी हांव सगळ्या अधिकाऱ्यांक सांगता की हे 17 तारीख हांव तुमकां लास्ट एक गजाल सांगता की 17 तारीख तुमकां लास्ट डेडलायन दिता जाल्यार हे जन आंदोलन 18 जून जो आसा हे जन आंदोलन मोठ्या प्रमाणात जातले सोसून आतां आमकां सोसून वाज येयलो कित्याक तर तुमी आतां करा 18 तारखेक येता ते जुनाची कित्याक ते मागीर तुमी आसा न्हू सादाक आमच्या तुमकां आहा खबर सगळें कितें करूंक जाय तें मागीर तुमी करा आमचे कडेन आतां जायना आमी आतां सपत येयली आयज ही जी एनवायरनमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आयज जी 3-4 वरां बसून तांणी डिस्कस केला तांचे मुखार एकूच मुद्दो आसलो की ह्या प्रोजेक्टाक एनवायरनमेंट क्लियरन्स जाय ऑर नाका आनी हो प्रश्न इतलो सादो आसा की आतां हें वॉक काय हें पुस्तक हें सांगपाक चड टायम नाका हें सांगपाक 5 मिनटां सुद्दां नाकात हें कोणी पळयल्यार सांगपाक शकता की हें वॉक तेच भशेन ह्या प्रोजेक्टाक EC जाय
हे कोणाच्यान एक सादे मनशान सुद्दां हो प्रोजेक्ट पळयलो जाल्यार कळटा की हाका बाबा एनवायरनमेंट स्टडी जायूच. पूण आयज ही ऑथॉरिटी 3.5 काय 4 वरां म्हाका खबर ना बसली आनी तांकां हे डिसायड करूंक जायना की ह्या प्रोजेक्टाक EC जाय ऑर नाका. हाजे वयल्यान हें स्पश्ट जाता की सरकार ह्या ऑथॉरिटीचेर दबाव घालता लोदाचे फेवरान आनी लोकांचे विरुद्ध. कांच्यान तुमी पळयलां आसतलें कारापूरचे लोक हांगा आसा आनी परत परत सांगून आमकां तरी येयलो बेजार. कित्याक आतां बसून जेन्ना डायरेक्टरा कडेन गेल्ले आमी सगळे थंय बसून आसले, लोक हांगा सकयल बसून आसा, वायट दिसता की सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना. जेन्ना लोक जमनीर बसता कोणाक तरी तेंच्यांनी धाडपाक जाय आसलो बाबा लोकांक बसनाका आमी कितें आसा तें सुटावो करुया म्हणून, पण तें कांयच जायना. दुसरे वाटेन तेंची मिटींग भरपूर वगत चल्ली, ऑलमोस्ट 7 जाली मिटींग सोंपता म्हटल्यार. आनी 7 जावन आमकां आमी ताका विचारपाक गेले, हांगा सगल्यांक विचारपाक गेले की बाबा जाला कितें जो मिटिंगेचो फायनल तोडगो कितें येयला. तो एक उतरान बसून कितें येयला तें सांगपाक रेडी ना. तो म्हणटा फक्त जे मिटिंगेचे मिनिट्स आसा ते आमी अपलोड करतले. केन्ना करतले ताका दितले 4-5 दीस 6 दीस कितले दीस लागतले ना थोडे दीस लागतले, कितले दीस ना. मागीर तेन्ना रिक्वेस्ट केलो परत ताका सांगलें तेन्ना म्हणटा तो फाल्यां पर्यंत घालता म्हणून. आतां पळोवया फाल्यां घालता काय ना तें. दुसरें आयज मिनिट्स कितें येयले जावं तेजेर कितें स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बसून काडपाक आयज ऑफिसर भियाला. आतां कोणाक भियाला? आमी पळयता की हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, हे कित्याक लागून अशें करता. तेंचे तोंडां पळयल्यार हांव तो सामको आबूज जाल्लो, सामको थंड म्हटल्यार कांयच कळना. आपूण हें करूंक शकना, आपूण तें घालूंक शकना. ताका सिंपल विचारलें, जशी हांवें कंप्लेन केल्या ते कंप्लेनीचेर तुका सायड इन्स्पेक्शन वचोन म्हाका पळोवपाक जाय. थंय वायल्ड जो हनीबी स्पिसीस आसा, हांवें एक सायंटिस्टान म्हाका डिटेल धाडली तेजी आनी तितून म्हाका कळलें की ती वायल्ड स्पिसीस एनडेंजर्ड आसा, ती केन्नाय वचपाक शकता. तें पासून ताका बिंग एनवायरमेंट डायरेक्टर हांवें दाखयलें हे पळय हें आसा म्हणून. तेन्ना तो म्हणटा ना आपूण कांय करूं शकना, आपूण कितें आसा तें मिनिट्स घालता. तेणें शुक्रार दीस म्हाका सांगलेलें की सायड इन्स्पेक्शनाचें कितें आसा तें आमी मिटिंगेक घालून तुमकां रिप्लाय दितले. आयज मिटींग जाली पूण तेजोय रिप्लाय तेजे कडेन ना. आपूण तें करपाक शकना, आपूण तें फुडें व्हरपाक शकना, असो जॉब जो आसा त्या डायरेक्टराचो आसा. आतां हे डायरेक्टर जाल्यार कितें? हे डायरेक्टर हे पपीट्स जाल्या दिल्लीकारांचे? हो प्रश्न पडटा. हांवें तेका ऑफिसराक सांगलें की बाबा तूं केन्ना इन्स्पेक्शन घेतलो तेजी एक उतरान ना की बाबा आमी इन्स्पेक्शनाक येता जावं कोणाक तरी धाडटा म्हणून. पण हांव आनी एकदां सांगता, ह्या ऑफिसराच्या अगेन्स्ट जावं तो जो चीफ सेक्रेटरी आसूं तेज्या अगेन्स्ट कंप्लेन करपाक बाकीचे खंयचे डिपार्टमेंट सगळ्याक कंप्लेन करतले. कित्याक तांकां आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक सायड इन्स्पेक्शन करपाक दिवंक सोदना, ते लोकांकूय दिवंक ना. तेंचे अजून पर्यंत येयला कोण तरी येयला थंय येवन इन्स्पेक्शन केलें सांगा कोणाक दिवंक ना. अशी तांकां चलना कित्याक सगल्यांची पोटां भरल्या सद्या आनी त्या भरल्या पोटांचेर आयज ही गत चल्ल्या हांगा. थंय तो उलोवन दाखयता पळय हेजेर इतलेंच कळटा हे सगळे फितूर आसा आनी ना नाल्यार तेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवची. जशें 18 जुनाक जो आमचे कारापूरकारांनी हें मागलेलो आसा की 18 जुना पर्यंत तुमी आमकां हेजेर एक्शन घेयना नाल्यार गोंयकारांनी संघटीत जावचें पडटलें. एक मोठें आंदोलन जो क्रांतीचो आवाज म्हणटा पळय हो परत दाखोवचो पडटलो. बाब दोतोर स्वप्नील सालेलकर आणि जे हो प्रोटेस्ट जे लीड करता तांणी एक उलो दिला गोंयकारांक आनी म्हाका दिसता कारापूर लोकांचे कमिटमेंट जर आमी पळयत आज 72 दीस जाले ते आपल्या हक्काक लागून लढटा. गेल्ल्या शुक्रारा सगळ्यो आमच्यो जाणटी महिला आमच्यो आवयो भयणी हांगा आयिल्ल्यो हक मागपाक. पूण ह्या एनवायरमेंट डायरेक्टरान तांकां सांगलें की सोमारा आपूण मिटींग घेता आनी कितें तें डिसिजन तुमकां दिता. आतां सकाळच्यान ती हांगा वाट पळयतात पूण कांयच डिसिजन ताका सोल्युशन ना. जो दोतोरान उलो मारला म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान 17 तारीख मेरेन जर तर हें डिसिजन येना जाल्यार 18 तारखेक 18 जुनाक क्रांती दिसाक एक मोठें आंदोलन पणजे आझाद मैदानाचेर जावचें पडटलें. जें आंदोलन गोंयकाराचें आसतलें. ह्या लोकशायेन लोकांच्या हिताक लागून लोकांक आज उठचें पडटलें. येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट आसा 20,000 स्क्वेअर मिटरापेक्षा चड बिल्ट अप एरिया आसतकूच ताका एनवायरमेंटल क्लियरन्स जायच आसता. हो कितले 1.5-2 लाख बिल्ट अप स्क्वेअर मिटर आसतलो कमीच कमी इतली घरां बांदता ते.
टाउनशीप सुद्दां तुमी जर हाजो क्रायटेरिया पळयलो जाल्यार 5 लाख स्क्वेअर मिटर पेक्षा चड तुमी जर लँड हे केलो ताका सुद्दां एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता. आनी जशें बाब अभिजितान सांगलें, हें वकलं काय हें पुस्तक सांगपाक टायम लागना. दीस क्रायटेरिया आर व्हेरी ओपन एंड शट. आज हो डिसिजन ह्या डिपार्टमेंटान घेवंक जाय आशिल्लें, पूण तांचेर हो प्रेशर आयिल्लो आसा. पूण ह्या डिपार्टमेंटाच्या आनी सगळ्या डिपार्टमेंट जे आज फेल जाल्ले आसा तांच्या ऑफिसरांक हांव सांगूंक सोदतां की फाल्यां 2027 सरकार बदलतलें, मंत्री बदलतले, पूण त्या फायलीचेर सायन तुमची आसतली. तुमी सांबाळून रावात. आज तुमी कितें डिसिजन घेता, खंयच्या पेपराचेर सायन करता, खंयच्या फायलीचेर कितें बरयता तें तुमी सांबाळून बरयात, कित्याक तुमकां हाचें उतर दिवचें पडटलें.